दुसरी मिटींग आम्ही होम मिनिस्टर्सची घेतली. खास करून जे आमची धनगर गवळी कम्युनिटी हांका एसटी दर्जो दिवपाचो आसलो हाच्या संदर्भात पुराय डेलिगेशन्स म्हणजे डेप्युटी सीएम आसतले आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर, डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकर, सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब मिलिंद नाईक, आमचे मिनिस्टर बाब दीपक पावसकर, गोंय राज्याचे सभापती म्हणजे राजेश पाटणेकर आणि त्या डेलिगेशनात आशिल्ले वेगवेगळे त्यांच्या समाजाचे रिप्रेझेंटेटिव्स हांच्या सगळ्यांच्या बरोबर आमी ट्रायबल मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडाजी हांकां मेळ्ळे, तांकां निवेदन दिलें. CSUय हाका हजर आशिल्ले. ताज्या उपरांत द सेम मॅटराचेर आमी होम मिनिस्टराक मेळ्ळे, कारण हे मॅटर ट्रायबल एसटी दर्जो दिवपाचे RGI कडेन येता. त्या संदर्भात आमी होम मिनिस्टरांकूय मेळून होम मिनिस्टरांक रिक्वेस्ट केली आणि गोंयांतल्या आमच्या गवळी धनगर समाजाक एसटी दर्जो दिवचो हाच्या संदर्भात तांच्या कडेन मागणी केल्या. तांच्यांनी वेरियस म्हणजे रिप्रेझेंटेशन 2003 पासून चालू आशिल्लें. ताज्या खातीर ताजेर आमकां पॉझिटिव्हली ह्या विशयाचेर जाता तितके बेगीन निर्णय करता हें आश्वासन दिलां.